नैनिताल हे भारतातले सगळ्यात सोबीत अशें हिल स्टेशन. पूण ह्या नैनितालाची सोबीतकाय कित्या खातीर तिगून उरल्या? कारण हांगा जाय तशी बेकायदेशीर बांदकामां करपाक न्यायालयाची बंदी आसा. हांगा तळ्याक पर्यटना खातीर चलपी बोटी लेगीत यांत्रीक नात. गोमंतक टीव्हीच्या पळोवप्यांक नैनितालाची ही सोबीत भोंवडी संपादक संचालक राजू नायक हांणी केल्या. आम्ही नैनितालान आसात. नैनितालाचे हे जो पळय लेक आसा, तलाव, हो हांगचो एक टुरिस्ट एट्रॅक्शन. महत्वाचं म्हळ्यार कितें की नैनितालान आपलें हिल स्टेशन म्हणून जे पळय म्हत्व आसा ते बरे तरेन अबाधीत अशें दवरलां. कारण हायकोर्टाचो एक कंट्रोल हांगा आसा. कित्याक डेव्हलपमेंट जावपाक दिनात. दोंगर कातून अक्षरशः बिल्डिंगो हांगा जाल्ल्यो आमी आतां पळयल्यात. अशे वेळार ह्या हिल स्टेशनाचें म्हत्व जर सांबाळून दवरतले जाल्यार दोंगर आसपाक जाय, झाडां आसपाक जाय, कारण हांगचें वातावरण तशें उरूंक जाय. आमी पळयतात देशान खुबशे कडेन झाडां कापून उडयली, दोंगर कापून उडयली, आनीक ताजे पळय जे कितें ती ब्युटी आसा हांगची थंडसायन, ती थंडसायन ना जाल्ली आमी पळयतात. म्हजे वांगडा आसा महेंद्र खाडेपारकार. महेंद्र, तुका अशें दिसना की हांगचे पळय जे कितें चार्म आसा तो उरला म्हणून? हांव इंडियेन खूब हिल स्टेशनार गेला. नैनिताल म्हणटा तें इतलें सुंदर आसा आनी हांगचें सगळें युनीक म्हणल्यार टेम्परेचर जें आसा न्ही तें सबंद वर्सभर तांचें टेम्परेचर थंड आसता. आनी एक हाची युनीक थींग. दुसरी गोष्ट हें सादारणशें 2000 मीटर एबाव सी लेवल आसा. हांगा एक सुंदरशें बॉटॅनिकल गार्डन आसा. ज्या पळय लेकीन आमी सद्या बोटींग करता इतली सुंदर आसा आनी इतलें क्लीन आसा लेक, म्हणजे अशें दिसता म्हाका हें सरळ उदक पिवचें, इतलें सुंदर बऱ्यापैकी हांगा नुस्तें आसा. ते कित्याक फिशींग बॅन आमचें हें सगळें नगरपालिका चलयता आनी नगरपालिकेचेर कोर्टाचो कंट्रोल आसा. कारण प्रत्येक वेळा आमी उलयता ते म्हणटात की ना हांगा कोर्ट आसा, हांगा हायकोर्ट आसा. हायकोर्ट ब्रँच नैनितालान आशिल्लो हो एक फायदो म्हाका दिसता. हायकोर्ट बारीक लक्ष दवरून आसता की हांगचे पळय हिल स्टेशन पेड्ड्यार जावचें न्ही. सामकें अजुनूय खुबशी हिरवळ हांगा दिसती पडटा. आनीक लोकांनी ती मेंटेन केली. ही जी पळय आतां घरा वयर दिसता ताजे बद्दल आमी लोकांक विचारलें. तेच म्हणटात की ज्याने कोणें बांदली पयलीं तांकां सारलें. आतां हायकोर्ट परवानगी दिना. हायकोर्टान सबंद हो डेव्हलपमेंट फ्रीज केल्लो आसा आनी तें म्हाका दिसता बऱ्याक. कारण दर्डी कोसळटात हो एक मोठो धोको भोवतेक सगळ्या ज्यो हिल स्टेशनांनी पळय जी दोंगर आहा थंय जाता. अशा जाग्यार ह्या सेन्सिटीव झोन म्हणून डिक्लेअर करून थंय अशे तरेची घरां दोंगर पोखरपाक दिवपाक जायना. हें सामकें आतां मस्ट जालां आनी म्हाका दिसता नैनिताल तें बरे तरेन पाळटा. हो पळय मनीस ताणें म्हणलें आपलें नांव किशन म्हणून. म्हणजे आमी रोखडोच किशय कन्हैया म्हणलें ताका. तो आमच्याच लागसार एका भागांत तो रावता आनी थंयच्यान तो हांगा येवन आपल्या काम धंद्या निमित्त काम करता. हांगा आसपासचे लोक आसात पूण नेपाळी सुद्दां लोक हांगा आसात. नेपाळाकय अशेंच. नेपाळाक सद्या इकॉनॉमी खूब हाल्ल्या. ताका लागून भारतान कितलेशे अशे हिल स्टेशनांनी जंय तांकां वातावरणा कडेन सुसंगत अशें वातावरण मेळटा थंय ते आयल्यात आनी थंय बारीक बारीक धंदो करून ते आपलो उपजिविका चलयतात. म्हाका दिसता नैनिताल हे आमी गोंयकारांनी बी एक मॉडेस्ट टुरिझम सेंटर कशें आसचें हाजी ही एक बरी देख. आनीक मॉडेस्ट इतल्या खातीर म्हणटा की तातूंत भितर सवाय मध्यमवर्गीक जाय तशें जेवण जाय तशें आनी चड अवडंबर ना हांगा टुरिझमाचें. तूं म्हणटा तशें हांगा 5 स्टार ना पूण ल्हान ल्हान अशीं खूब बरीं हॉटेलां आसात आनी जी आमच्या लोकांक गोंयकारांक आवडटलीं.